1528 मुघल बादशाह बाबरान अयोध्येत राम जन्मस्थानाचो विध्वंस करून बाबरी मशीद उभी केली. हिंदूंच्या या श्रद्धास्थानाक परत आपली सुवात मिळवूंक 5 शेकडे आणि कैक पिळग्यो तिश्टूचे पडले, झुजचे पडले. 1885 सावन एके याचिके सावन सुरू जाल्लो हो मुक्ती संग्राम 1990 तेंगशी गाठून 21व्या शेकड्यांत हिंदुत्ववादी शासनाक कळस गाठूंक पावलो. इच्छेक आत्मशक्तीचे बळगे मेळटा तेन्ना जाता तो संकल्प. ध्येय सिद्धी खातीर प्रखर जिद्द, चिकाटी आणि कर्तृत्वांतल्यान मूळ धरता आणि प्रकट जाता ती आत्मशक्त. 5 शेकड्यांचो अयोध्येचो राम मंदिराचो प्रस्न 5 वर्सांत तड मारता हाचे फाटलें हेंच एकमेव कारण आसुये. प्रखर इच्छा सक्त आसता तेन्नाच त्या दिशेन कर्तृत्व सिद्धीक पावता. हे राम मंदिर उबें जावंक विश्व हिंदू परिषद आणि जनसंघाच्या म्हालगड्या फुडाऱ्यांचे योगदान जितले महत्वाचे तितलेच आयचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे. आज विश्व हिंदू परिषद आणि जनसंघाचे ते म्हालगडे 80-90 पावले. सर्गेस्त अशोक सिंगल, सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती अशा कैक फुडाऱ्यांनी राम जन्मभूमी आंदोलनाची बुन्याद घालून चळवळ उभी केली. जाल्यार नरेंद्र मोदीन ताचेर पद्धतशीर आणि व्यवस्थितशीर कळस चढून घेतलो. अब मैं अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन करने तभी आऊंगा जब यहाँ राम मंदिर बनेगा. नरेंद्र मोदीन गुजरातात भाजपा फुडारी असताना 1992 14 जानेवारीक राम लल्लाच्या मूर्तीचे उत्सवाच्या निमतान अयोध्येत आयिल्ले कडेन लल्लाचे दर्शन घेतल्या उपरांत केल्लो हो संकल्प. बरोबर तेन्नाचे भाजपाचे अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी आशिल्ले. नरेंद्र मोदी गुजराताचे मुख्यमंत्रीय नाशिल्ले. राम जन्मभूमी विशयी कोर्टाचो निकालूय येवंक नाशिल्लो. अयोध्येत वतल्या कारसेवकांचेर सरकारी अत्याचार जाताले ते दीस. 32 वर्सांनी हो संकल्प सिद्ध करून स्वतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलल्लाच्या मूर्तीचे आज प्राणप्रतिष्ठा करता. 1992 बाबरी मशिदीच्या विध्वंसा उपरांत राम मंदिर चळवळीन नेट धरलो. अयोध्येत राम मंदिर जावचे म्हण धर्मनिरपेक्षता मिरोवपी शासनाचेर दबाव हाडून 90 देशभरात गांवागांवांनी सह्यांची मोहीम जाली. हे मोहिमेत नरेंद्र मोदी हांचे गुजरातात फुडारपण मोठ्या मोलाचे. 10 कोटी लोकांनी ह्या मोहिमेक लिखीत तेंको दिलो. लाल कृष्ण अडवाणीच्या रथयात्रेन सुरू जाल्ली ही राम मंदिराची देशव्यापी चळवळ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हातान कळस गाठून पावली. यजमान म्हणून स्वतःच्या हातान ह्या मंदिराची बुनियाद घालून 4 वर्सांत मंदिर स्वतःच्या देखरेखीत उभे करून घेवपाची ताकूय नरेंद्र मोदी हांच्या प्रशासनान दाखयली. जशी आयची काशी वाराणसी तशी नवी अयोध्या उभी करून घेतली. अयोध्येचो प्रस्न ब्रिटिशाच्या राजवटींत 1885 सावन न्यायालयाचे हुमरे झरीत आशिल्लो. नवे पिळग्यांनी आपापली सक्त आणि ताकी प्रमाण हर तरेन यत्न केले. मात भारताच्या मुक्तोत्तर काळांत शासनाची इच्छा सक्त त्या यत्नाक फळ दिवंक कमी पडली. असोच हो राम मंदिराचो 5 शेकड्यांचो प्रवास. 90 राम जन्मभूमी चळवळीन गांवागांवांनी वातावरण तापूंक लागल्या उपरांत ताचे राजकीय फाटभुंयेर बळगें वाडलें. नरेंद्र मोदी हांचे लोक अदालत में अयोध्या ह्या भाशणाच्यो तेन्ना कॅसेटी चलताल्यो. प्रखर इत्सा सक्त आसली की कर्म, दैव आणि संयोग जुळून साथ दिता. ताचेंच फलीत हो 22 जानेवारीचो अयोध्येंत भव्य दिव्य नव्य राम मंदिरांत राम लल्लाच्या मूर्ती प्रतिष्ठापनेचो नव्या पिळगेक साक्षीदार आशिल्लो मुहूर्त. अयोध्या आणि बाबरी मशीद हो 2 धर्मांच्या श्रद्धेचो आस्थेचो प्रश्न आशिल्ल्यान तो तितलीच सहनशीलता आणि संवेदनशीलतेन हाताळपाची प्रगल्भ परिपक्वता आणि कळाशी शासनान दाखोवपाची गरज आशिल्ली. संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका आणि राजकीय अशा कितल्याशाच आघाड्यांचेर ह्या प्रश्नाक तड लावपाचें आव्हान आशिल्लें. हें आव्हान यशस्वी उखलून नरेंद्र मोदी प्रशासनान पेलून दाखयलें आणि 22 जानेवारीचो दीस उजवाडलो. ह्या खिणाक आक्रमकता आणि राजकारण कडेक दवरून फक्त आणि फक्त भावभक्तिमय जावन हो पुराय देश
संसार राम भक्तिमय करपाचो आपल्याच विधिकारांक सल्लो दिवपाची समय सूचकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तेच जबाबदारी आणि जाणीवेन दाखयली. निंदा नालस्ती ही अवपाती पुरुषांच्याय वाट्याक त्या त्या युगांत आयली. कर्तृत्वानांक तेवूय चुकना. प्रयोगशीलतेचें धाडस दाखोवपी नरेंद्र मोदीहूय ह्या अणभवांक आडवाद ना. पूण हें वीख पचोवन स्वताक सिद्ध करपाची ताक हो कर्मयोगी स्वताच बाळगिता. रामलल्लाचे मुर्ती प्रतिश्ठापनेचे खिणाचें यजमानपद आपल्या भाग्याक आयलें हाची जाणीवूय तांकां पुराय आसा. ह्या खिणा खातीर स्वताक देह मन चित्त बुद्धीन सिद्ध करूंक नरेंद्र मोदी हांचो 11 दिसांचो कडक उपास. सियावर रामचंद्र की जय. मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम. आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है. हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण. चारों दिशाओं में राम नाम की धून, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी. हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का. मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है. 1528 बाबरान अयोध्येत श्रीरामाच्या जन्मस्थानार बांदिल्ल्या बाबरी मस्जिदीच्या अध्यायाक सुमार 5 शतकांनी 22 जानेराक पूर्णविराम. रावणाचेर जैत जोडून 14 वर्साच्या वनवासा उपरांत राम अयोध्येत येता आसतना भारताच्या राजवटीत जो उत्साह आणि उमेद फाकली, त्याच तोडीची उमेद उत्साह आज भारताच्या राजवटीत 22 जानेराच्या खिणाविशीं दिसता. फक्त तो आनंद उक्तावपाचे स्वरूप आधुनिकतेन बदलला, इतलेंच. ह्या विशयी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणटा, आज पुराय गोंयभर तशें पळोवंक वचत जाल्यार राममय वातावरण जाल्लें आसा. आमी म्हणटा की 22 तारखेची तयारी करपा खातीर मकर संक्रांतीच्यान 22 तारीख पर्यंत प्रत्येक देवळात जो क्लिनिनेस ड्रायव्ह मोठ्या प्रमाणात सुरवात जाला. देवळांनी न्ही तर प्रत्येक भक्ती स्थळाचेर आज सगळे जाण खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे क्लिनिनेस आनी हें सगळें करपाक लागलेले आसा. त्याच बरोबर 22 तारखेचो सुवाळो हो गांवागांवांतल्यान प्रत्येक गांवांतलें जे प्रमुख मंदीर आसा थंयसर रामजप रामप्रतिश्ठान हे सुवाळे तेंच्यांनी खास करून दवरल्या. आनी जो अयोध्येत रामप्रतिश्ठान सुवाळो जो जातलो तो व्हर्च्युअली लायव्ह पळोवपाची आनी कॉमन पळोवपाची वेवस्थाय ही लोकांनी आपआपल्या देवळांत आनी कॉमन स्थळाचेर केल्या. त्याच बरोबर महाप्रसादाचें आयोजन केलां. सांजच्या आदेशाक प्रत्येकान आपल्या घरात दीप प्रज्वलीत करप, तशें देवळांनी महाआरती, देवळा भोवती दीप प्रज्वलित करप. इतको मोठो पद्दतीचो उत्सव पुराय गोंयभरांतल्या गांवागांवांतल्यान देवळांतल्यान दिसता. एक खूब मोठ्या प्रमाणात उत्साहाचें, कारण गेली कितलींशींच वर्सां ज्या रामप्रतिश्ठान सुवाळ्याची वाट पळयतालो तो रामप्रतिश्ठान सुवाळो जाता आसतना गोंयांत एक उत्सव वातावरण जाल्लें आसा. देशभरांतल्यान हो सुवाळो खूब व्हडा प्रमाणात जाता आनी हें पळोवपाचें भाग्य आमकां लाभता. हें खरोखरूच एक आमी म्हणटा तशें रामप्रतिश्ठान सुवाळो पळोवप हें आमच्या दृश्टीन भाग्याचो क्षण आसा. गोंयभर खूब कडेन उत्सव आसा. गोंयभरांतले उत्सव आमी स्टेट उत्सव म्हणून तसो 19 तारखेच्यान 21 तारखे पर्यंत आज मडगांवांतल्या रवींद्र भवनांत कार्यक्रम दवरला. पणजेंतल्या कॅपिटल सिटीन पर्वरींतल्यान पणजे पर्यंत आमी सगळे कडेन आकाश कंदील केल्या आनी एक पर्वरींतलोय नॉर्थ गोवांतलो पर्वरींतूय कार्यक्रम दवरला. थंयसर परत गीत रामायण, परत राम आमच्या केशव बळीराम हेडगेवार ह्या हायस्कुलान राम सीतामय हाजें नाट्य ते तयार केलां, महानाट्य. त्या नाटकाचो प्रयोग जो आसा हो मडगांवांतल्या रवींद्र भवनांत 21 तारखेक दवरला. जे कारसेवक आसले त्या कारसेवकांचो सत्कार सगळी कडेन गांवागांवांनी दवरल्या. प्रमुख अशें 21 तारखेक सांजचो तो कारसेवकांचो सत्कार आमी मडगांवांतल्या रवींद्र भवनांनी आयोजन केला, पर्वरी आयोजन केला. एक सगळी कडेन अशा पद्दतीन उत्साही वातावरण आसा. कारसेवक खूब मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक वेळा तांचे वेगवेगळे कडेन कारसेवकांचे मेळापूय जाता, आजुनूय सत्कार जाता. बरेचशे लोक हयात ना पण खूब मोठ्या प्रमाणांतले कारसेवक आजुनूय आसात.
ते आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे काही कार्यकर्ते असतात, काही संघाचे कार्यकर्ते असतात, काही सोशल सेक्टरात काम करतात. पण तेंच्यांनी आपलो पूर्णता प्रवास हांगासल्यान रेल्वे पर्यंतचो प्रवास कसो जालो, रेल्वे आडयल्या उपरांत आमी कशा पद्दतीत दडून रावले, लिपून रावले आणि थोडे जाण जे ढाच्या पर्यंत सुद्दां जे पावले, 2 वेळा गेले, ते दोनूय वेळाचो तेंचो तसो जर पळयत जाल्यार थोडे आमी जेका म्हणटा तसो तेंच्यांनी आपल्या जिवाचेर काळ येयल्लो म्हणटा जेका आमी पळयनी, म्हणजे तेंचो कितेंय जावपाक शकतालें. आमी पळयता की ज्या पद्दतीन 94च्या कारसेवकाचेर जो गोळी हल्ला जालो, जिवाची बिलकूल पर्वा न करी आसतना कारसेवेत भाग घेतलो. म्हणजे जे पयलीं उत्साहाचें वातावरण ज्या पद्दतीन शिलापुजन करून केलें आनी शिलापुजन जाल्या उपरांत लोकांक दिसलें की हय आतां आपूण राम मंदिराच्या एका वचूंकूच जाय. ते एक दिसतालें की आमी त्या खातीर म्हणटा की राम मंदिर हें राष्ट्र मंदिर आसा. म्हणजे घडये कदाचित आमकां राष्ट्राच्या राष्ट्र जेन्ना स्वतंत्र जातालें तेन्ना भाग घेवपाक मेळना, पण आतां जर मेळटा आसत जाल्यार कित्याक घेवचो न्ही. ह्यापणांत सुद्दां खुबशे जाण जे आसा पळय न्ही, म्हणजे जशें आमी स्वतंत्र सेनानी तेन्ना भाग घेतलो त्याच पद्दतीन राष्ट्र मंदिर करपा खातीर देशाकूच स्वतंत्र करपाक ऑफकोर्स म्हणजे त्या खातीर म्हटल्यार इट इज नॉट ओन्ली द राम मंदिर बट ते राष्ट्र मंदिर आशिल्लें. म्हणून स्वतंत्र सैनीक तेन्ना देश स्वतंत्र करपाक भायर सरिल्ले, तशेंच राष्ट्र मंदिर करपा खातीरूय बी खुबशे कारसेवक हे खूब मोठ्या प्रमाणात भायर सरिल्ले. जाणी आपल्या प्रबळ इच्छाशक्तीचेर हे सगळें रचून घडून हाडलें. ते नरेंद्र मोदीच प्रभू रामाच्या मुर्तीच्या प्रतिश्ठापनेक यजमानपदाचे खरे मानकरी थारले. 14 वर्सांचो वनवास सोपून रावणाचेर जैत जोडून आयिल्ल्या श्रीरामाक येवकार दिवंक जशी अयोध्या सज्ज जाल्ली, तीच अयोध्या, तोच उत्सव, तीच भावभक्तीची दिवाळी आज चारू दिशांनी फाकिल्ली दिसता. देशाचे राजकारण, धर्मकारण आणि समाजकारणाक एक वेगळी दिशा दिवपी 22 जानेवारीचो हो युगोदय. जय श्रीराम.